आमदार जावचे पयलीं सुरू जातलें कांय तांत्रीक कारणां खातीर पेंडींग जातलें विभागाचे आमदार गणेश भवन वाट पुरावो करून पयलीं विजीट केला सगळी परिस्थिती पळोवन घेतली आनी जेन्ना मुख्यमंत्र्यान पयले सुवातेर मुख्यमंत्र्याक बरें करून जे काम पयले सुवातेर जनावरांचे गायोचे म्हणजे आवडटा म्हणजे सांगता उपरांत तेंच्यांनी व्हड जायता तिका मार्गदर्शन केलें म्हणजे जाता ते बेगीन कंप्लीट करपाक सांगता तेज्याच बरोबर आमच्या डिपार्टमेंटान बी ऑलरेडी सहकार्य करून सगळें काम कंप्लीट केलें आतां मेन उद्देश म्हणजे जे शेतकार आनी जे जनावरां मुख्य जनावरां पोसपी लोक तेंचे सहकार्यान लावन तांकां बऱ्यापैकी सोय आसची ह्या खातीर सरकारान स्टेप्स घेतला आनी हे बऱ्यांचे बरें एक क्लिनीक आनी डिस्पेन्सरी नाजाल्यार एक बऱ्यापैकी हॉस्पिटल आहा जेचे कडेन बेश्टो इन्फ्रास्ट्रक्चर न्हू जाल्यार तांकां ट्रिटमेंट दिवपाक कॅज्युअलिटी एमर्जन्सी सर्वीस दिवपाक तेंचे वॅक्सिनेशन करपाक बाकीचे सगळ्यो ज्यो जनावरां बऱ्यापैकी सोय जाय ही हांगा अरेंजमेंट करता ते लोकांनी बऱ्यापैकी घेवचें कारण आमकां जाय जास्तीत जास्त दुधाचो प्रॉडक्ट जाल्लो जाय तशेंच आमच्या आमदारान सांगल्या प्रमाणे जी कॅटल्स आहा हेंचे बंदोबस्त करपाक आमी पावलां उचलिल्लीं आहा कांय टायमान तुमी सकाळ जातली ही रस्त्यार दिसता जी हजारांनी गोरवांचे कंप्लेन आसता तेवूय आमी सुटावो करतले आनी हें बऱ्यांचें बरें हॉस्पिटल जें शेतकाऱ्यांक आनी जे ह्या वाठारांत म्हणजे खेड्या गांवांनी रावपी लोकांची जी समस्या आहा ती बऱ्यापैकी सुटावो जावपाक हे गोंय सरकारान केल्लें आहा. आज आमी सावड्ड्या मतदारसंघाच्या मोल्या गांवांत एनिमल हजबंड्रीचो एनिमल हजबंड्री म्हणटा क्लिनिकाचे आमी डिस्पेन्सरी आनी क्लिनिकाचें उद्घाटन आमचे माननीय मंत्री श्री निळकंठ हरणकरजी यांच्या हस्ते आमी केल्लें आसा ऑलरेडी आनी हे तेंचे डिपार्टमेंटाचो हो भाग आसा आनी ह्या बिल्डिंगे भितर एक्चुअली ही बिल्डींग 2022 कंप्लीट जावपाची 2022 कंप्लीट जावपाची काही कारणां वेगळे विशय आसलेले पयलीं थोडे अडचणीचे आसलेले आज ते कितें जालें स्वप्न आमचें पूर्णत्वास येयला सगळे आमचे जे शेतकरी पळय आसा पळय न्ही तांकां खुबश्यो डिफिकल्टी आसल्यो त्यो म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो डिफिकल्टी आतां सॉल्व जातल्यो हांगा कशें आसा ह्या डिस्पेन्सरी भितर ऑपरेशन थिएटर आसा जनावरांची ऑपरेशन करपाक ते शिवाय मेडिसीन स्टोर करपाची रूम आसा बाकीचे स्टाफ जे आसा न्ही तांकां ऑफिसीस आसा ट्रेनींग हॉल आसा अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट हो सादारण 3.5 कोटी रुपया खर्च करून सरकारान केल्लो आसा हांवूय सगळ्यां कडेन मागता कितें की सगळ्यांनी मॅक्झिमम बेनिफीट ह्या हेचे घेवचे तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार माननीय मंत्री जे आसा आमचे निळकंठ बाब हे फाटीं एकदां येवन हें काम कशें चलता तें पळोवन गेल्या आनी तें पळोवन वचत ताणें डायरेक्ट ताणें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले की खंयच्याय परिस्थितीत सगळें काम पूर्ण करा आनी तेजे नंतर आमी उद्घाटन करया तो हो आज दीस येयला तेजे नंतर थोडेशें आनी सांगता फुडें वचून माननीय मंत्र्यांचो असो ध्यास आसा ही जी पळय गोरवां बिरवां जी रस्त्यार जी पळय इकडे तिकडे भोंवता तांकांय बी आमी खंय तरी हांगसर कशें आसा की तेंचो अरेंजमेंट करपाक जाय पूर्ण आनी म्हाका दिसता कशें आसा की मुख्यमंत्र्या कडेन तेंचें उलोवप जालां आनी हांवूय सदां सांगता कित्याक तुमी पयलें आसतलें खुबशे एक्सिडेंट गोरवां लागून रस्त्यार जाता तर ह्या सगळ्या विशयाचेर मंत्र्यांनी सगळ्याक लक्ष घालून जास्तीत जास्त कशें आमी हे प्रॉब्लेम जे पळय आसा ते सॉल्व करूंक शकताले आनी जाता तितले बेगीन सॉल्व करूंक शकताले तर तुमकां सगळ्याच्या माध्यमाच्यान हांवूय सांगपाक सोदतां सगळ्या पब्लिकाक की ह्या डिस्पेन्सरीचो मॅक्झिमम उपयोग आपले पेट्स जे पळय आसा जनावरां जे पळय आसा पाळीव जनावरां तांकां सगळ्यांक ट्रीट करपाक केन्ना कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ताजो उपयोग करून घेवचो.